सुरवाती गायन गाऊया. E11 देवा तू आमचो उरोम, पेज 5. E11 पेज 5. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले सिप्रियानो आनी एजमेनिया दे आल्मेदा देवान सुर्गीचे राजपाव करूंक तांकां तांचे पासत मागुया. तुजे मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समरुपता गेल फेर्नांदीस आनी सिसिलिया फेर्नांदीस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं बरे भलायकी तांकां फाव करूंक सगले वायटा विघ्नांतली राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया. दोंदरे वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता रोमाल्डो एस्ट्रोसियो, फ्रिडा रॉड्रिगीस, जोस्पिन नझरेत, चेराल्डो डिसुजा, सिरिल रिबेलो, फिलो लॉपिस, तेरेसा नझरेत, मेल्बा गोसाल्विस, लुइजिना फेर्नांदीस आनी हेलन वेगस. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे पूट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. म्हजे बीन मानू आयज जेजू म्हणटा आमच्यान दोगां दोनयाची चाकरी करूंक जायना गिरेस्तकायची आनी बाराबर देवाची. आमी संवसारांत आसतना जे आमच्या लागीं गिरेस्तकाय आसा वस्तू आसा त्यो आमकां आदार जावं देवाचो मोग करूंक आनीक मनशा सगळें उदार आनी दयाळ काळीज दाखोवंक हीच कृपा हेंच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावं पातकिवोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सोरपोद विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट्या दारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे बसोत भाग्यो सुदां संकवार मारीक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत गो, सोम्या काकूत गो, क्रिस्ता काकूत गो, क्रिस्ता काकूत गो, सोम्या काकूत गो,
प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सव देवा मुखार दवरात. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक आमचो कोरकांतार हो व्हड प्रोग्राम जावचो आसा. जायतीं भावां भयणां हातूंत मिसळ जाल्लीं आसात, वेगवेगळ्या तरेचो वावर करतात. बरे भाशेन हो फाल्यांचो प्रोग्राम जावंक देवाचो आदार, देवाची कृपा मागुया. सोर पवित्र देवा, आमच्या काकुसारा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्या. तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. बागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, प्रिस्काक आनी आकिलाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. जेजू क्रिस्ताच्या वावराक तांणी म्हजे बरोबर खान मारला. म्हजो जीव वाटावंक त्यो प्राण दिवंक फाटीं सरल्यो नात. देखून हांवूच न्हय पूण विदेशांच्यो सोमेस्त पवित्र सभा तांच्या उपकारांत आसात. तांच्या घरांत एकवट्टा ते पवित्र सोबेकूय म्हजो सलाम. एपेनींत म्हज्या मोगाच्या इश्टाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. आजयेन क्रिस्ताक दिलोले प्रथम फळ तो. मारयेक म्हजें नोमान गोमयात. ती तुमचे मदें खूब वावुरल्या. म्हज्या सोयऱ्यांक आनी बोनकोणींतल्या बागेल्यांक, आद्रोनिकाक आनी जुनियासाक म्हजें नोमान. दोन पोरकोटणारां मदें नांव वसते आनी म्हजे आदीं क्रिस्ताचे पाटलावदार ते. आंप्लियाताक नोमान. सोम्या सोबे तो म्हजो चड मोगाचो इश्ट. क्रिस्ताच्या वावरांत आमचो आदारी जालोल्या उर्बानाक आनी स्ताकीस म्हज्या इश्टाक नोमान. एकामेकाक पवित्र उमो दिवन नोमान करात. क्रिस्ताच्यो सगल्यो पवित्र सभा तुमकां नोमान करतात. हांव तेर्सियूस तुमकां सोम्याच्या नांवान नोमान करतां. हांवें ही चीट बरोवन काडल्या. म्हाका आपल्या घरांत घेतला तो आनी तांगेर जमता ती आख्खी पवित्र सभा तुमकां नोमान करता. इरास्तूस शाराचो भांडारी आनी आमचो भाव कुआर्तूस तुमकां नोमान करतात. हांवें तुमकां पोरगोटलां त्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जिवंक, जो तुमकां गोटाय दिवंक शकता त्या देवाक महिमा. जेजू अगणीत युगां काळांनी गुपीत दवरलोल्या पूण आतांच्या काळार पोरगोट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगळ्या विदेशांक पावली आनी हे पोरी तीं भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेच प्रवाद्यांनी आदीं फुडें बरोवन दवरलां आनी हेच सासणीक देवाचें निर्मण. अगणीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा, आमच्या राजा सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. सगळीं म्हणुया. देवा, आमच्या राजा सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत ताचे थोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब. देवा, आमच्या राजा सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. पिणका पिणकेक
तुझी कर्तुत्वां पोरकोट करता. तुज्या बलिश्ट कोन्याची खबर गाजोयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुज्या ओचोऱ्यांची खबर सगल्यांक पोरकोट जाल्या. जबाब: देवा आमच्या रासा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्यो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पोतवी पोरकोट करूं. जबाब: देवा आमच्या रासा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Solfes borak suisu, solfes borak suisu, solfes borak suisu, solfes borak suisu. केदें व्हडतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Solfes borak suisu, solfes borak suisu, solfes borak suisu, solfes borak suisu. सर्विस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. लुगा परमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मुयमा जेजून अशें आपल्या शिसांक म्हणलें, बास्कोळपणान जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती अंतरून वचत तेन्ना ती तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सोपुल्या वस्तूंनी कातरेचो तो व्हडले वस्तूंनी कातरेचो, आनी जो सोपुल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडले वस्तूंनी खोटो. म्हणटोच जर बास्कोळपणान जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमच्यान कातरेची जावंक जालें ना, तर ओसोळ कोरी गिरेस्तकाय तुमकां कोण पातयेतलो? जे तुमचें न्हय तातूंत जर पातयूंक नजो जालें, तर तुमचें काश्याचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्या चाकरान दोगां दुनयाची बरोबर चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याची पांग दवरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्या देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. हें सगळें आयकून गिरेस्तकायेक लोबदल्ले फारिझेव ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक लागले. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण न्याय म्हूण दाखयतले तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनीस उंच मोलाचें म्हूण लेखतात तें देवा मुखार कांताळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. बाकांनी तुका क्रिस्ता. म्हजे बहीण भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचे नदर मारता तेन्ना निमाण्यो वळ्यो आमकां आदार दितात अन्याळ फुडें व्हरूंक. आनी त्यो म्हणल्यार गिरेस्तकायेक लोबदल्ले फारिझेव ताच्यो मस्कोऱ्यो करताल्यो. जेजून एक कित्याक सांगलें, कित्याक जे फारिझेव आसले गिरेस्तकायेक लोबदल्ले. जे फारिझेव आसले व्हडपणांची येताले, आनी जे फारिझेव आसले बेश्टे तो वस्तू थोडे कोत्ताले, कायदे पाळटाले फक्त शो दाखोवंक. आनी देखूनच म्हजे भयण म्हणून आमी पळयता जायते फावटी जेजू हें तांचें कर्तव्य तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. वाय तांकां तो हेट कोत्तालो काय? पूण म्हजे भयण म्हणून एके भाशेन तांकां तो आदार कोत्तालो. ही वॉज हेल्पींग देम टू रियलायज तांच्या जिवितांत जें कितें आसा, तांची वागणूक कसली आसा, तांचें चिंतप कसलें आसा तें तांकां समजून घेवंक आनी तांच्या जिवितांत तें बरेंपण येवंक जेजू तांकां आदार करतालो. आनी अशेंच कितें म्हजे भयण म्हणून जेजू आमकांय आदार करता. इज हेल्पींग अस. हिज वर्ड ऑफ गॉड इज हेल्पींग अस. आमकां सण एकल्याक आदार दिता
आमचे एकल्याचे जिविताचेर नदर मारूंक आनी आमच्या जिवितांत इनोसोनी हें बरेंपण हाडूंक आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांकूय बरेंपण फावसूंक. पयली वस्त म्हजे भयण मानून नियाळटा तेन्ना सगलें जें आमचे लागीं आसा तें देवाचें देणें. आनी आयज जेजू आमकां म्हणटा ही गिरेस्तकाय जावं देणी जावं त्याचे वरवीं इश्ट जोडून घेयात, इश्ट जोडून घेयात. आनी कितें भाशेन इश्ट कोण? जी गरीब आसात, दुबळीं भावा भयणी आसात, तांचे सोबें उदार आनी दयाळ जावं. कित्याक फाल्यां घडये आमच्यो सगल्यो वस्तू गिरेस्तकाय काबार जातली, पूण कोण आमकां पावतलो? कोण पावता? आयज आमच्या जिविताची नदर मारली जाल्यार म्हजे भयण मानू गिरेस्तकाय आसतना दुडू आसा सगलें आसतना तुजीं बरीं बरीं कितें इश्ट मित्रां जातात, गूड फ्रेंड्स. पूण मागीर सगलें काबार जालें म्हणटच कोण आसता? कोण पावता? कोण विचारता? कोण ना. सो देखून म्हजे भयण मानू तेन्ना आमचे लागीं जें देवान दिलां तातूंत कालती जावन दुबळ्या धाकट्या सोबें हें आमी वांटप गरजेचें. आनी दुबळ्या धाकट्या सोबें आमी वांट्टा तेन्ना दोन वस्तू घडटात. पयली वस्त घडटा ती म्हणल्यार जेन्ना हांव गरीब कोण आसात असोक्त आसा तांचे सोबें उदार जाता तेन्ना म्हजें उदार आनी काळीज मोन दिसून येता, म्हजें ल्हानविकाय आनी खालतीकाय दिसून येता. आनी दुसरी वस्त घडटा ती म्हणल्यार जेन्ना हांव दुबळ्या सोबें अस्कुतां सोबें उदार जाता तेन्ना देवाक हांव दिनवासूंक पावता. कित्याक जें देवान म्हाका दिलां तें हांव दुसऱ्या सोबें वांट्टा आनी हांव कितें करतां? देवाक दिनवासता आनीक वागणटा. दुसरी वस्त म्हजे भयण मानू जेजू सांगता ती म्हणल्यार जर तर तूं सोंपुल्या वस्तूंनी कातरेचो तो व्हडल्या वस्तूंनी कातरेचो, आनी जर तर तूं सोंपुल्या वस्तूंनी कातरेचो न्हय जाल्यार तुज्यान व्हडल्या वस्तूंनी कातरेचो जावंक जायना. सो आमी म्हजे भयण मानू ऑलवेज बी कातरेचीं जावंक वावरूंक गरजेचें. आनी जें आमचे लागीं कितें देवान दिलां त्या वस्तूचो बरो वापर करूंक आमच्याय जिवितांत आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत. निमाणे सुवातेर म्हजे भयण मानू जेजू म्हणटा तुज्या दोगां दुनयाची चाकरी करूंक जायना. आमच्या जिवितांत विचारुया कितें म्हाका आडकोळ जाता काय? देवाचो मोग करूंक आनीक मनशाचो मोग करूंक. म्हजे भयण मानू देव आमची सगल्यांची काळजां मनां जाणा, देव आमची सगल्यांची काळजां मनां वळखता. सो देखून जाता तितली ल्हानवीक जावंक वावरया, उदार जावंक वावरया, दयाळ जावंक वावरया. आनी जितले आमी उदार ल्हानवीक आनी दयाळ जातल्यो तेन्ना जी देणी देवान आमकां दिल्यान त्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासूंक पावतल्या, वाखाणूंक पावतल्या. नाजाल्यार एके पावटी असली आमची गोच जाता आमचे लागीं सगलें आसा पूण आसून शांती ना, खुशालकाय ना, बरेंपण ना. बिकॉज वी डोंट नो वॉट टू डू वीथ दोज थिंग्स. एके पावटी आमकांच कॉमन कितें करपाचें, कशें तरेन वापरपाचें आनी कोणाक दिवपाचें तें. ते मागीर सबा तरेची चिंतना मनांत येतात, सबा तरेची मागीर जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात. सो देवाचें देणें म्हूण देवाक दर दिसाक दिनवासुया आनी देवाक आमी अदीक दिनवासूंक वाखाणूंक पावतले की हांव ल्हानवीक जाता, कालतो जाता आनी जें म्हजें सोबें आसा आनी जें देवान म्हाका दिलां हांव दुसऱ्या सोबें वांट्टा. आनी हे भाशेन हांव देवाचो मोग करूंक पावता आनीक मनशाचो मोग करूंक पावता. सो हेंच देणें आनी हीच कृपा आमकां सगळ्या एकल्याक मागुया. बेटोने वेलार गायन गावया C30 रुपें बंगार मागिनाय पेज 41, C30 पेज 49. रुपें बंगार Aku satu sosaiba Amchi kasa tu kasa Kushin mumpuni tau tuka Amchi kasa upada Tuja moga
म्हज्या बाबा बण्यान म्हज्या तुमचें बलिदान सोद पुतबिदार्थ्या बाप्पाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात हे तुमच्या हातान आमच्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नक्की पोस शुभेच्छा शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर मानून मानून घेऊ घेऊ सर्वेस्परा देवा आमच्या काकुसार बापा ही जेवची कुडी रक्ताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार सोडूं तिका लागून तुजी सुबा काकुलतीचो पावस आमचे तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओतय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेवचे नापीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची कासां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतपेताना सासनाचे देवा सोर काय सोदता जो किस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो दिचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सुमरुपता जिव्या भावतान ताचें पुनर्जीवन पण परगोडटा तीर बरवश्यान ताचें मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Solvespor tu Povit, povit, povit Dol barazzo Solvespor tu S'organizza un salvola Ducia voi bova S'organizza un salvola Ducia voi bova Usulgi Tu caso Solvespor cenavi Ieta Solvespor cenavi Ieta caso Usulgi Tu caso बापा खरोच पवित्र सो केल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त खेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोळ्याचें रगत पातकाचें बक्षण मेजच्या तुमचे पासत आनी सोम्याच मनशां पासत तें पारवतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करात बावट्टाचो गोट पर गोटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जेजू नव्यान येतलो बाबा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वोच्च कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडां रगत शेवतले आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागीन बापा फिलिप नेरे आमच्या घोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी घोळी बापा आनी सगळ्या यात्निके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदो मेलें ती आमच्या गोंयच्यांची आमच्या बाबा भयणांची मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट्या गोतींत मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची त्या कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो दोन दोता भाग्यो जुजे वास सामगे सोर काय तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगताक त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापाक सोर बंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकून प्रार्थन ह्या वेळार दीर्घ घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबाळ सोर्बेस्परात सोर वायटांतली आमकां निबाळ तुवें करून विता सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान उतराकता तर आमकां तुजी उदक काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेस क्रिस्ता तुवें दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सुबेच्या बाबाट्याचेर दिसका आनी कशे परमादिका शांती दी तूं तिका एक वटान सांबाळ जी येता राजभोत चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान जेवची शांती दियात संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या दिसोक सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Chris Prasada Velar Kayan Gauya, D7, Deusata Munsha Chekan, page 50. D7, page 50. Deusata Munsha Chekan, Liplolung Diarupa. Tane varle bukelea, biong dile tanelea, tatso maimu mitmena shilo, tatso maimu mitmena shilo, tatso maimu mitmena shilo, tatso mitmena shilo. Tatso maimu mitmena shilo, tatso maimu mitmena shilo, tatso maimu mitmena shilo, tatso mitmena shilo. Langor lagdur bol gresa, Sangati dunya sakra, Ekachaw ng bosluli, Sukli burgi devachi, Tatso maimu mitmena shilo, Tatso maimu mitmena shilo, Tatso maimu mitmena shilo,
ताचो मोग मितमेन आशिल्लो ताचो माय मोग मितमेन आशिल्लो ताचो माय मोग मितमेन आशिल्लो ताचो माय मोग मितमेन आशिल्लो ताचो मोग मितमेन आशिल्लो. प्रार्थूया. सर पदवीधरान दोयाळ बापा, तुझे देवीक बोळ आमच्या जिवितांत अदीक पोळचोळ अशें कर. ज्योच्या कुडी रोगताच्या जेवणात तुवें आमकां पोत्तून जिवान आनी गोट्यान बोल्ल्या तातूंत बसायले सर्गेचें सूख सोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या भयणी मानो, फाल्यां आमची परब म्हणटोच आमची बाबा भयणां जी युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आसात कम्युनियन घेवन येतात जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक ती फाल्यां येवची नात. ओके, मनान दवरचें, फाल्यां ती येवची नात. सर्विसपोर तुमची सव्वी आसो. तुमची सव्या सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. मागणें सामिंगेलीक सामिंगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या कोट्या आत्म्या एमकोणाक लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक जोडपडटात. आमेन. शेवटा गायन गावया T42 रुसारी साहेबिनी पेज 222. T42 पेज 222. Ru